एरीस नाव म्हजें. नुस्त्याचो धंदो म्हजो. विसवण, पांपलेट, बांगडे तरेकवार नुस्तें मारता हांव. बारीक मोठें सगळे भाशेचें नुस्तें जाय तुमकां? आं, मागीर मेळात आं म्हाका. हांव पातीस देवय हांव. कोणागे मॅच करूं आपयताय म्हाका, कोणागे देर करूं आपयताय, कोणागे आलमार करूंक तापयताय. आतां आनी तेवय आहाय सगळे भायर काम करूंक गेले. आमगे निजा धंदो कोण सांबाळटलो? तेवय कितू डिमांड आहा तो जाणाय तुमी? गोंयांत रावून हांवें तेवयपणाचो निजाचो धंदो हांवें सांबाळला. मागता तुमी मुखार सरूंक. हांव साबस्ते हांव रेंदेर हांव. वळखो नाय तूं म्हाका? तुमचो चोडलेचो. सान्नां करूंक जाय तेन्ना आवळ घास येता म्हजो. आतां आनी रेंदेर खूंय आसाय? रेंदेर ना जाल्यार सूर ना जाल्यार सान्नां ना. मागीर सोरपेटेला बराबर कित हातोली. हांव मंजू आई. वडकल ना तुमी म्हाका? हांव देसोन एक वाड्यांतलें. पांटी, सुपां, सान्यो म्हज्या हातीन करता हांव. पयलीं जायतीं जाणां पांटी, सुपां करतालीं, पूण आतां सगल्यांक रेडीमेड जाय. आमकां इतलो फायदो जायना तरी हांव पांटी करता. हो धंदो म्हजो म्हाका चड आवडेचो आनी मोगाचो. आनी म्हजे कोच्च्यान कोणाकूय शिकूंक जाय जाल्यार तुमकां शिकोवंक हांव सदांच तयार. शी मुगे धंदो सारको बेस्ट गेला. हांव लुसमारेण गांवचो दूदकार. दाट दूद विकता. फुटफुटीत गायो आय मोकोडे. हेच तेचो दूद न्हू, तें सारकें प्युअर दूद. कोणाकूय जाय जाल्यार म्हाका सांगल्यार जाता. हांव जुजे वास. तुमी गांवचो नीज शेतकार हांव. तुमी सगळीं वळखता आसते म्हाका. वळख नामान कोणूच ना. नीज शेतकार हांव. आयज जायतीं शेतां आसात, पूण शेत पुरो म्हूण तुमी रस्ते घोडां बांदतात आनी इतलें शेत काबार केलां. शेत रोयल्या फायद्याचें आनी तांदूळ गोस्ताचें शेत सांबाळात आनी आमगेलें गोंयूय सांबाळात. हांव पियेदाद. हांव वाशे कोत्ता. तुमी जाणाय म्हाका कितू दिमाण आहा तो? आयज काल वाशे कोण कोता? लोक खूंय सावन वाश व्हरों येताय म्हगेले. ह्या दिसांनी हांव सारकोच बिजी. पावस लागीं पावला न्हय. तुमकां वाशे बी जाय जाल्यार सांगल्यार जाता म्हाका. बरो आसता. आनी हांव पीठ घेवन येयलो तुजे बरें गोंग करपा. गोंग घेवन येयलें तुजे बरें पीठ करपा. शी हांव सारकें इसरान रेसयता. आनी हांव खोबरें घेवन येयलें. मातशें तेल गांडी हांव म्हाका. हाड मुगो गिरणी कडेन रोखडोच करून दिता हांव. आं बरें रोकडो कर आं. सोय बी तो कर आं म्हाका. आं बरें चल हांव येता. रमेश येता. हांव रमेश. कर्मणे गिरण आसा म्हजी. गांवांत हांव व्हडलेचो. कसलेंच पीठ वा तेल करूंक जाय जाल्यार हाडात म्हज्या गिरणी कडेन. वडकेल तूं म्हाका? हांव शांताराम. शेट मोडटाय म्हाका. जाणाय तुमी म्हजे कडेन कसल्यो कसल्यो डिझायन आहाय पळय त्यो. कांकणाची, जोगांची, मुतयांची. पळय हे ते भेवलीच्या लग्नाक भांगार हांवेनूच केल्ले. फुडल्या वर्साकय वननाचें लग्न आसा. ताच्याय व्हंकलेचें भांगार म्हजे कडेनूच दिला. तुमच्या काणाचें लग्न आसा जाल्यार हे आया म्हजे बरें. रोखडोच करून दितलो हांव. बरें वेता हांव. हांव गोस्तांश. गांवांत व्हडलेचो. धंदो म्हजो नाल्ल पाडपाचो. पाडकार म्हणटा म्हाका पाडकार. हो माड चोयला हेज्या कुला मूज माड चडटा हांव. तुमगेर नाल्ल पाडपाक जाय जाल्यार आपयल्यार जाता म्हाका. रोखडोच येतलो. आतां ते सद्या बयरान माड पाडपा आपयला हांव वयता.
म्हजें नांव जीम आनी हांव पदेरी. हांव सकाळीं उठून गरम गरम पाव, भाकरी आनी कांकणां करता. तुमकां कात्रे पाव, भाकरी आनी कांकणां जाय जाल्यार येयात मुगे बेकरेन. Sofia, mi sagata